आयताराच्या मिसाची वाचपा सादो काळ 33वो आयतार वो पयल्या वर्साक पयलें वाचप मुंड्यांच्या पुस्तका वेलें वाचप अवेसवर 31 वोळी 10-11 19-20 आनी 30-31 एक सुगुणी वस्तुरी कोणाक मेळत मोतयां परोस वर्तें तिचे मोग तिच्या पोतीचें काळीज तिचेर विस्वास दवरता तिचे कडसून ताका खूब फायदो मेळटलो सगळ्या तिच्या जिवितांत ताका नुकसाण न्हय पूण आदाव ती हाडटा लोव आनी सूत ती सोदूंक भोंवता आनी ती आपल्या हातांनी मेहनतीन विणता तिच्या हातांनी सदांच भोवरी आनी बोटांनी सदांच सुताची गाडी गरिबांक ती आपले हात उगडटा आनी गरजेवंतांक ती पावता सोबिताय फोटकिरी आनी स्वरुपाय पोलकी सर्वेस्पराची भोक्ती करता ते वस्तोरेक वाकाणणी फावो तिच्या हातांच्या फलांनी तिकाय वांटो दियात आनी शारांच्या दारवंट्याशी तिच्यो कोरण्यो तिची वाकाणणी करून दिवं देवाचे उतोरे अंतोर गीत जोबाब सर्वेस्पराची भोक्ती करतात ती कोरेंच भागी सर्वेस्पराची भोक्ती करतात ती सदां ताच्या मार्गान चलतात ती कोरेंच भागी तुज्या हातांच्या कोश्टांचे तुका खावंक मेळटले तूं सुकेस जातलोय आनी तुजें सगळें बरें जातलें जोबाब सर्वेस्पराची भोक्ती करतात ती कोरेंच भागी तुज्या घराच्या वणटी भितर सुफोळ दाकांचे वाली पोरी फुलतोली तुजी गोरकान जैतुनाच्या फांट्या सारकी तुजे भोंवती जेवणाक बसतली भुरगीं तुजी जोबाब सर्वेस्पराची भोक्ती करतात ती कोरेंच भागी सर्वेस्पराची भोक्ती करतल्यांक असलें भाग फावो जातलें सगळ्या तुज्या जिवितांत सियोना थावन सर्वेस्पोर तुजेर आशिर्वाद घालूं सुकेस जाल्ल्या जेरुजल्यांत तुज्या नातरां पोंतरांक पळोवंक तुका फावो जाव जोबाब सर्वेस्पराची भोक्ती करतात ती कोरेंच भागी दुसरें वाचप भाग्योन पावलून तेजोलोनिकारांक बरयलेले पयलें चिटी वेलें वाचप अवेसवर 5 वोळी 1-6 बाबा भयणीनो खंयच्याय काळार आनी घोडयेर हें घडटलें ते विशीं हांवें तुमकां बरोवची गरज ना कित्याक चोर जसो रातचो येता तसो सोम्याचो दीस येतलो म्हूण तुमी बेस बरी जाणत सुवास्ती आतां भिरांत ना अशें म्हणटात थंयच आसतना बालोंतीचे वायट अकस्मात सुरू जाता तशें रावोन आसलोले निसणटोन तांचेर येतले आनी तांतलो कोणूच सुटचो ना तो दीस चोर कसो येवन तुमकां सांपडावंक तुमी काळोखांत नात बाबा भयणीनो तुमी सगळीं उजवाडाची आनी दिसाची भुरगीं आमी रातीची आनी काळोखाची न्हय म्हणटोच हेरां भाशेन आमी न्हिदून आसचे न्हय पूण जागृत रावया आनी कान पिवण थोडें करुया देवाचे उतोरे उद्गार सर्वेस्पराक जोय जोय सोमी म्हणटा म्हजे सोबे रावात आनी हांवूय तुमचे सोबे रावता जो म्हजे सोबे रिगून रावता आनी जाचे सोबे हांवें रावता तो सुबाम फळां दिता सर्वेस्पराक जोय शुभ वर्तमान मोठव्या आकारान मातेबा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान अवेसवर 25 वोळी 14-15 आनी 19-20 जेजून आपल्या शिसांक इवोपार सांगली पयशेल्या गांवांत बेचो आसलो तेन्ना एका मनशान आपल्या चाकरांक आपोवन हाडून तांचे लागीं आपली गिरेस्तकाय दिली हे पोरी सुर्गींचे राज एकाक ताणें 5 तालेंत दिले दुसऱ्याक 2 आनी तिसऱ्याक 1
जण एकल्याक आपापले हुशारकाय प्रमाणे मागीर तो भायर सरून गेलो. जाय तो काळ बोलांदिल्या उपरांत त्या चाकराचो दोनी परतून आयलो आनी ताणें तांचे लागीं हिशोब मागलो. 5 ताळें घेतलोले तो लागीं सोरलो आनी आनीक 5 दाखोवन ताणें म्हटलें, सायबा, तुवें म्हाका 5 ताळें दिलोले, तर पळय हांवें आनीक 5 जोडल्यात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी.